युवा काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी नौशाद आणि NSUI गो जिल्हा अध्यक्ष सदाशिव आणि पेडणे हांगच्या सरकारी महाविद्यालयात नीट री एक्झामिनेशना वेळार पिडेस्त विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या म्हणण्याप्रमाणे जायत्या उमेदवारांनी आरोप केला की परीक्षा सांजे 5:15 वरांचेर बंद करपा बदला सांजे 5 वरांचेर थांबयल्या आणि ताका लागून जापो पुराय करपाक 15 मिनिटां वगडायली. विद्यार्थी फुडाऱ्यांनी पिडेस्त उमेदवारांकडे संवाद साधलो आणि महत्वाच्या वैजकी प्रवेश परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांमध्ये या प्रश्नाक लागून हुस्को निर्माण झाला असे सांगले. या घटणुकीचे उत्तर गोयचे जिल्हो अधिकाऱ्यांनी चौकशी करची अशी मागणी केली आणि कसली प्रक्रियात्मक चूक सिद्ध जाल्यार जबाबदार आशिल्ल्याचेर कारवाई करची अशी मागणी केली. तसेच प्रशासकीय उणावाक लागून विद्यार्थ्यांक त्रास जावचो न्हय हाची जतनाय घेवची अशी मागणी संघटनांनी अधिकाऱ्यांक केला. तर फुडल्या घडामोडींची वाट पळयतात. आम्ही यूथ काँग्रेस आणि NSUI आयज नीट एक्झामिनेशन आसली. सो आम्ही 12 सेंटर असले गोंयांत. 12 सेंटरा भायर आमचो एक हेल्प डेस्क आसलो. कित्याक म्हणून हेल्प डेस्क? कित्याक ही नीट एग्जाम कॅन्सल जावन आयज जावपाची आसली आनी आयज जाली सुद्दां. कळ्ळें न्हू? तो खुबशे पेरंट्स आसूं, खुबशे स्टुडंट्स आसूं, दे वर इन स्ट्रेस. कळ्ळें न्हू? सो तांकां असिस्ट करपा खातीर येस्टरडे वी हॅड टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स सेयिंग दॅट वी वील बी देर आउटसायड ईच एंड एवरी सेंटर ऑफ नीट. 12 सेंटर आसले टू असिस्ट देम बाय गिविंग अ वॉटर बॉटल, बाय प्रोवायडींग देम ट्रान्सपोर्ट. हे खुबशे सेंटराक फॉर एग्जाम्पल आमचो वेरें INS हांगचा थंय बस सकयल सुट्टाली, तांकां चलून वचचें पडटालें भुरग्यांक. सो थंय सुद्दां आमच्यांनी ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड केला. मागीर आयज ते जातकूच एग्जाम सोंपतकूच 5:30 संक आमकां एक कॉल आयलो फ्रॉम पेडणे कॉलेज. हांगा पेडणे कॉलेजीन सेंटर हो एक आहा. ह्या सेंटरान हांगा 18 क्लासीस आहा. 18 क्लासीसासून एक क्लास आहा, ते क्लास आहा AG7. तातूंत 20 भुरगे आसले. सो तातूंत कितें जालां की 20 भुरग्यांक 5:15 वॉज द लास्ट टायमींग ऑफ द पेपर. पेपराचो ड्युरेशन आसलो फ्रॉम 2 PM टू 5:15. सो 5:15 पर्यंत भुरगो एग्जाम आन्सर करूंक शकता आनी 5:15 तेजो पेपर घेता. पूण ह्या एका क्लासीन AG7 म्हणटा ती क्लास, त्या क्लासीन जो इन्व्हिजिलेटर आहा आनी जो सुपरवायझर आहा ताणें भुरग्यांक 5:00च सांगलें की 5:00 तुमचो लास्ट टायमींग, पेपर दियात आनी वचात म्हणून. सो हे भुरग्यांक खबर ना काय. तेंच्यांनी पेपर दिलो. जेन्ना भायर तेन्ना कळटा की बाकीचे क्लासीचे भुरगे आहा तांकां 5:15 सोडला. सो दीस इज समथींग इनजस्टीस अगेन्स्ट देम आनी हो एक क्रिमिनल ऑफेन्स. कित्याक ही जी एग्जाम आहा ही सादी एग्जाम न्हू. ही एग्जाम ही फूल नॅशनल वायड एग्जाम आहा. NTA कंडक्ट करता. आमचो पयलीं पासून डिमांड आसलो की NTA बॅन करचो म्हणून, की NTA कॉम्प्रमायज जाल्लो आहा आनी पेपर लीक जाता एवरी टायम. आनी आमचो डिमांड आसलो की मिनिस्टर सुद्दां, एड्युकेशन मिनिस्टर ताणें सुद्दां रेजिग्नेशन दिवंक जाय म्हणून. पूण आतां गोंयांत सेकंड टायम एग्जाम जावन सुद्दां भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता. कित्याक 15 मिनटां पयलीं तांचो पेपर घेताय. सो दीस इज समवेअर व्हेरी रॉंग. कित्याक 15 मिनटां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता बिकॉज दीस एग्जाम इज MCQ एग्जाम. सो भुरगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आसता पेपर. सो फिजिक्स, केमिस्ट्रीचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते सॉल्व करून लास्टाचे 15 मिनटां ते OMR शिटार मार्क करता आन्सर्स. सो 15 मिनटां तेंचे काडून घेतले. सो ही खंय तरी इनजस्टीस जालेली आहा आनी आमच्यांनी डिमांड केला हे भुरग्यांनी आनी आमचो जो स्टुडंट आहा ताणें सुद्दां डिमांड केल्लें की एका जस्टीस दिवचो म्हणून. कित्याक हेणें डेप्युटी कलेक्टर हांगा डिप्लॉयड आसलो, ताका सुद्दां वचून हे भुरगे मेळ्ळे पूण तांकां कांयच सुविधा मेळोंक ना, कांयच तांकां जस्टीस मेळोंक ना. आनी हांव खास करून आमचे चीफ मिनिस्टर हूज एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टर ताका शिटकावणी दिवंक सोदता की ताणें इंटरफियर जावचो आनी ह्या भुरग्यांक न्याय दिवचो. कित्याक हे भुरगे 20 भुरगे ह्या क्लासीन, 20 भुरग्यांचेर अत्याचार जाल्लो आहा. दीस इज नॉट अ स्मॉल नेग्लिजन्स. दीस इज पर्पसली केलें अशें जालें तें. कित्याक हे जे सुपरवायझर आहा, हे जे इन्व्हिजिलेटर आहा, हे प्रोफेशनल आसता. हांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसता. हांकां स्वताक टायमींग खबर आसता की 2 ते 5:15 पर्यंत. सो हे आसतना सुद्दां हेंच्यांनी मुद्दम केले भाशेन जालें की 5:00 पेपर काडून घेतलो. सो 15 मिनटां खातीर हेंचो जो फ्युचर आहा इट्स एट स्टेक. कित्याक खबर आहा तुमकां नीट एग्जाम कितली डिफिकल्ट आसली आनी ही एग्जाम जी आसली आफ्टर कॅन्सल जावन ही खूबच डिफिकल्ट आसली खंय. सो हांकां ते एडमिशन मेळटलो ना मेळटलो हेंचो फ्युचराचेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. सो आमी चीफ मिनिस्टराक मागता की तेणें ताबडतोब इंटरफियर जावन हे जे इन्व्हिजिलेटर आहा, हे जे सुपरवायझर आहा तांचेर एक्शन घेवंक जाय आनी हे भुरग्यांचे 20 भुरग्यांचेर हांकां जस्टीस दिवंक जाय. आनी आमी एज यूथ काँग्रेस आनी NSUI आमची स्टुडंट विंग ऑफ काँग्रेस पार्टी वी वील मेक शुअर अँड वी वील गो टू मीट द कलेक्टर टुमॉरो at Panjim along with the students, affected students, and file a complaint against the management of this college, against the supervisor आणि invigilator कोण हा, and against the NTA. कित्याक जे मिसकंडक्ट जाला न्हू हे जावंक जायना आनी आमी कशें हे खपून घेवचें ना जेन्ना पर्यंत स्टुडंट्सांक न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. आता हे बाकीचे आहा तांकां 15 मिनटां मेळ्ळी
हय लेट बाकीच्या टाकत सगळ्यांक 15 मिनटां मेळ्ळी. हं. फक्त ह्याच क्लासींतले जे भुरगे आसा ते 20 जाण आसा तांकां मेळूंक ना 15. 5 त्यांचो पेपर हातींतल्यान घेतलो. अच्छा आणि कितले आता तुम्ही त्यातले कितले आहात भुरगे हे? एक भुरगो आसा. हं. पळय आता आमचे कडेन ह्यो स्टुडंट आहा, ह्यो स्टुडंट रावला फ्रॉम हा. लास्ट क्या हुआ 5.5 कोंकणी हिंदी So the thing is, we came out as per like we were told it gets over by 5. The students even asked the invigilator whether it gets over at 5 or 5:15, but they were very sure that it gets over by 5. We were told, and the papers were taken like on 5, and there was a bell also given. So even we thought it was supposed to get over by 5. And by the time we left out, we like only one class was left, and we were like waiting outside for our friends. Then we got to know that the paper was till 5:15. And 15 minutes were given more to them. ओके और कितने जन है ये दो तू एक अकेला ही है इसमें नहीं, या- क्लास में 20. खूप 20 भुरगे असले, हम्म. खुबशे भुरगे राविल्ले, हम्म. खुबशे भुरगे आतां गेले. हाँ, हाँ. ह्यो भुरगो रावला. हम्म. आमी हेंच्यानी आमकां कॉल केल्लो, आमच्यान एका राव म्हटला की आमी येता आनी पळयता म्हणून सिच्युएशन कितें आहा म्हणून. हाँ, हाँ. सो आतां एज NSUI ह्यो उलोवंक सोदता विल बी द फ्युचर कोर्स तर ऑफ हांव सदाशिव बडिगर NSUIचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. आणि NSUI गोवा हे इशू खूप सिरियसली घेतले. वी वील टेक दी इशू फर्दर ऑन. टुमॉरो वील बी फायलिंग अ कंप्लेंट एट द कलेक्टरेट अँड वील बी डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट जी इन्व्हिजिलेटर आसा. वील बी डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अँड दॅट जस्टिस शूड बी गिवन टू द स्टुडंट्स हू हॅव आन्सर्ड द पेपर ओवर देर. ओके, डुईंग सच अ थिंग, टेकिंग द पेपर बिफोर हँड इज समथिंग रॉंग बिकॉज दोज 15 मिनट्स डिक्टेट्स वॉट आन्सर्स दे आन्सर अँड नॉट. पण हे तुम्ही पळोवंक शकता. हांगा तुमकां एक हे दाखयता हांव. ह्यो सिटींग अरेंजमेंट. हम्म. हांगा 18 क्लासी आहा. हम्म. 18 क्लासीचो ही एक जी क्लास आहा AG7 ह्या क्लासीन 20 भुरगे आहा. हम्म. ह्या एका क्लासीन तो सुपरवायझर असलो, तेंच्यांनी 15 मिनटां पयलीं पेपर घेवन भुरग्यांक धांवडलो. सो अच्छा. दीस इज व्हेरी इनजस्टीस. हम्म. जेन्ना पर्यंत ताका जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत उगी रावचें. पण आता जस्टिस केन्ना मेळटले आता हे आतां झालं पळय हे- कितें आहा, आतां ही नॅशनल एक्झामिनेशन हम्म. आनी हे जे NTA आहा कॉम्प्रोमायज जाला अख्खे देशभराक खबर आहा. देशभरान ह्यो इशू पसरलेलो आहा. देशभरान गांवांनी निटा अगेन्स्ट आनी NTA अगेन्स्ट प्रोटेस्ट चालूच आहा. कळ्ळें न्हू. हे आसतना सुद्दां आयज एग्जाम जाता, एग्जाम जावन स्टील अशी गजाल घडटा. सो खंय तरी वायट गजाल आनी कशें तरी स्टॉप जावंक जाय आनी हांकां जस्टीस मेळोंक जाय. 15 मिनटां हेंची गेला, कशें तरी गोवोरमेंटान NTA हांकां जस्टीस दिवंक जाय. जो पेपर लीक पयलीं जाला ते तो आता ह्या टायमार अशें जालें आसतलें अशें दिसता तुका? आतां आमकां कळटलें फाल्यां पर्यंत. फाल्यां कळटलें. फाल्यां परवा पर्यंत 2 दिसांक कळटलें कितें पेपर लीक जाला की ना जाला म्हणून. कित्याक ह्या सरकारान रुमर्स चालू आसा. ऑलमोस्ट 90 अबाव पेपर्स हॅज बीन लीक्ड आनी ह्यो नीट पेपर सेकंड टायम लीक जाल्लो लास्ट टायम. कळ्ळें न्हू. आतां 2-3 दिसांनी कळटलें. आमचो कन्सर्न कितें आहा, आमचे गोंयकार स्टुडंट जे आहा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज एड्युकेशन मिनिस्टर, ताणें आमचे गोंयकार खातीर हे जे अन्याय जाला तेणे तेंचेर एक्शन घेवंक जाय. ह्यो आमचो प्रायमरी डिमांड. हांव SIO गोवा कॅम्पस सेक्रेटरी आफ्ताब हुसेन उलयतां. आनी आमकां जो आसा पयलीं कॉल येयल्लो आसा आमचो भुरग्याचो हे, आनी आमी ते येयल्ले हांगा एड्रेस करपाक इशू. मागीर हांवें आमच्या भावाक नौशादाक फोन केलो. आनी मेन म्हणल्यार अशें आसा की दीस इज अ ग्रीव मिस्टेक ऑफ इन्व्हिजिलेटर. इन्व्हिजिलेटराक पयलीं ट्रेनिंग दिल्ली आसता की अशें बाबा अशें टायमींग आसता. तेणें ते भुरग्यान ताका विचारलां सुद्दां, तेणें म्हणलां 5 सोंपता म्हणून. अशें जावपाक जायना. हें सामकेंच जें आसा वायट गजाल. आनी 20 भुरग्यांक इनजस्टीस जाल्लें आसा. आनी तो एकटो आसा हांगा. आनी मेन म्हणल्यार आमी एक फाल्यां जें आसा कलेक्टराक मेळोन हें करतले, कंप्लेन घाल फुडले हे करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.